सध्या गोंयांत रोड सेफ्टी वीक चालू आसा आनी रोड सेफ्टी वीक जो स्कुलांनी करचो अशें गव्हर्मेंटान सांगलें आसा. हाजी तुमचें मत कितें? पळय गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान पयर म्हटलेलें आसा कितें भिवपाची गरज आसा म्हणून खरंच भिवपाची गरज आसा. ज्या तरेन गोंयांत एक्सिडेंटाची वाड जाल्ली आसा, पर डे 3-4 एक्सिडेंट जाता, तितून मेजर इंजरीज, फॅटल एक्सिडेंट आनी सेल्फ एक्सिडेंट हे 2-3 पयले शेव जाल्यार आमचें गोंय खंय तरी बाबा विनाशा कडेन वयता अशें दिसता एक्सिडेंटाच्या बाबतींत स्पेशली. आतां जो गव्हर्मेंटान जी रोड सेफ्टीच्या बाबतींत जे अवेरनेस सुरू केला ते स्कुलांनी केला. म्हाका कळना स्कुलांनी त्या भुरग्यांक सांग कितकोसो फरक पडटलो असो. खरें म्हणजे रोड सेफ्टी अवेरनेस करता आसतना तेंच्यांनी टॅक्सीवाल्यां कडेन करपाक जाय आसले, बसवाल्यां कडेन करपाक जाय आसले, ट्रकवाल्यां कडेन करपाक जाय आसले, टू व्हिलरांक करपाक जाय आसले. खरें बरें तांकां सांगपाक जाय बाबा रोड सेफ्टी गाडी चलयता आसतना ज्या वेळार तुमी पयशे जाल्यार मरे आतां हायवेचेर म्हणा किंवा इनर जे ट्रक येता, भायल्यो बसी येता, लोकल आमचे ट्युरिस्ट बसी चलता पळय, पॅसेंजर बसी चलता, प्रत्येक जाणाक प्रत्येकाच्या हातीन मोबायल आसता. सगळ्यांक डेंजर म्हणटा ते मरे मोबायल. हांव जाल्यार मान्य करता की 99% जे एक्सिडेंट जाता पळय ते मोबायला खातीर जाता. जे ट्युरिस्ट सुद्दां रेंट कार घेवन भोंवता पळय तेंच्या प्रत्येकाच्या गाडी चलता हातीन मरे मोबायल आसता. ते मरे गुगलाचेर वयता आनी ते आपले हे वे आवट पळयता आनी थंयच्यान तूं एक्सिडेंट जावपाचें हें मुख्य कारण. मुख्यमंत्र्यान सांगलां पळय सोरो पिवन जे एक्सिडेंट जाता हांव तें मान्य करता, पण मोठ्या प्रमाणात जे कितें एक्सिडेंट जाता जाल्यार दोन गोश्टी, एक मोबायल आनी दुसरें रोडांक पळय रोडाचेर पळय सत्यानाश चल्लो म्हणटा पळय तसो काबार जाल्यार आसता तेका एक्सिडेंट जाता. कित्याक प्रत्येक जाण मरे खड्डो वांटोवपाक वयता मरे आनी ते विलापोना किंवा बस दुसऱ्या गाडयेच्या आदायटान एक्सिडेंट जाता. मुख्यमंत्र्यान खरं म्हणचें जाल्यार ते स्कुलांनी अवेरनेस करच्या पेक्षा ते खरें अवेरनेस प्रत्येक बस स्टँडाचेर, प्रत्येक जे टॅक्सी स्टँड आसा किंवा आमच्या गोंयांत कितके बस स्टँड आसा पळय ते सगळ्या बस स्टँडाचेर अवेरनेस करपाक जाय. जेणे करून जागृताय करता आसतना लोकांनीय खरें म्हणचें जाल्यार तें फॉलोअप करपाक जाय. कित्याक शेवटी कशें आसा मुख्यमंत्र्यान सांगलें आनी लोक अवेरनेस मान्य करता अशें ना. लोकांनी आपली जबाबदारी घेवपाक जाय. कित्याक प्रत्येकाच्या घरान कोण तरी वाट पळयता, कोणाची भयण वाट पळयता, कोणाचो बापूय वाट पळयता, कोणाची आवय वाट पळयता, कोणाची भुरगीं वाट पळयता. तेका लागून प्रत्येक नागरिकान गोंयकारान जबाबदारी वाहन चलोवचें आनी जेणे करून प्रत्येकाचो जीव कसो वाडटलो पळय तो संवय करून घेवची आपली बाबा सेफ्टी गाडी चलोवन आपण सेफ घरा पावतलो म्हण. दुसरी गोश्ट मुख्यमंत्र्यांचे 10,000 रुपये निधी जे पंचायतींक दिवपाचो प्रयत्न केला अवेरनेस करपाक, तांकां अशी रुपया दिवपाची गरजूच ना. ते इतके भ्रश्टाचारान गुंतलेले आसा मेंबर आहा पळय तांकां 10,000 न्हू रुपयाचे तर लायकीचे ना, ते कांयच करपाचें ना. तेजे पेक्षा ते अवेरनेस परत सांगता करता आसतना मुख्यमंत्र्यान खरें म्हणचें जाल्यार हांवें सांगलां पळय त्या प्रमाणे करचें. स्कुलांनी अवेरनेस करून कांय फायदो जावपाचो ना. त्याच्या पेक्षा अवेरनेस करता जाल्यार प्रत्येक बस स्टँडार वयचें, प्रत्येक सिटीन वयचें, तर प्रत्येक टॅक्सी स्टँडार वयचें, थंय अवेरनेस केचें जेणे करून गोंयांत जागृताय जायची आनी नागरिकांनी स्वताची काळजी घेवची, जेणे करून आमचो प्रत्येक नागरीक गोंयकार जो गोंयांत ट्युरिस्ट येता तो सुद्दां सेफ उरतलो अशें म्हाका दिसता.